मांद्रेचो सरपंच महेश कोनाडकर हांचेर काल 7 विरुद्ध 4 मतांनी अविश्वास थाराव दाखल जालो जाल्यार जीत आरोलकराचे पॅनल भोवमतान वेंचून आयला। पंचायत वेंचणूक जाल्या उपरांत गोंयभर नवीन पंचायत मंडळ नेमपाचे सोपस्कार पुराय गोंयभर जाल्ले। ह्या वेळार मांद्रे पंचायतीन मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हांचो तेंको आशिल्ले पंच वांगडी महेश कोनाडकराच्या गळ्यांत सरपंचाची माळ पडिल्ली। मात कांय दिसां भितरूनच तांचेर अविश्वास थाराव दाखल जाला। आतां पॅनलान सगळेच नवे पंच वांगडी आसा। तांकां मांद्रेची उदरगत करपा खातीर हांव नव्या मंडळाक मजत करतलो अशें पडीक सरपंच महेश कोनाडकरान म्हटलां। नो कॉन्फिडन्स मोशन जो पास झाला हा 7/4 पंचायत विलेज पंचायत मांद्रे 7/4 हेन्सपोर्ट जो आमचो सरपंच जातलो ताका परतून एकदां हांव बेस्ट विशीस दिता आनी गांवाच्या विकासा खातीर कारण ते 9 मेंबर आहात ते टोटली न्यू आहात आनी तेतून एकूच मेंबर आहा जी तारा हटफडकर ही पयली निवडून आयिल्ली। सो 9 मेंबरांक जर तारा एक टायम येयल्यात आनी ते 9 जाण न्यू आसा खंयच्याय टायमाक तांकां जर म्हाजी हेल्प पडली गांवाच्या विकासा खातीर हांव सदांच तेंच्या वांगडा आसता।